फुडल्या 5 ते 6 म्हयन्यान सगळ्या खणीची पावणी करतले अशें मुख्यमंत्र्यान विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा विधान केलें। तशेंच पावणी जाल्या उपरांत रोखडेच खणी सुरू जावन काम सुरू जातलें अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। थोडक्यात राज्यपालाच्या अभिभाषणाचेर जे वेगवेगळे मुद्दे बाकीच्या सगळ्यांनी रेज केले, फक्त मायनिंगाचो एकूच उलयता उरलो तो सांगता। आमी मायनिंगाची लिजां आमी घेतली आनी तांकां नोटीस दिवन तेंची मशिनां भायर काडली सगळ्यांनी। SBI आमी ऑलरेडी एम्पॅनल्ड केला फॉर द ट्रान्झॅक्शनल एडवायझर म्हणून, आनी लिजां ऑक्शन करपाचो प्रोसेस सुरवात जाल्लो आसा। ताकाच लागून ती नोटीस सगळे काडले। ते जो पर्यंत आमी लिजां घेयना तो पर्यंत आमकां ऑक्शन करपाक मेळचें नासलें, म्हणून लिजां घेतली, ऑक्शन करपाचो प्रोसेस सुरू जाला। म्हाका खात्री आसा की फुडल्या एक 5 ते 6 म्हयन्याच्या पयलीं ती सगळी जी आसा ही ऑक्शन जातली। नवीन मायनिंग परत एकदां सुरळीत रित्या सुरवातूय जातलें।